Request, since our chairman of MPD is over here, we have 3 requests we have already given before the ex-chairman Alle Tengode. But since this is a chairman who is a very good person, we had heard a lot about him. So I request him to allot some space for GSAI in the new cruise terminal, to give representation for GSAI in the Port Welfare Committee, and to allow our seafarers to permit their family on board when the ship calls Marmagoa Port. जाय ते आमगेले तारवटी भाव आज पॅसेंजरांचे काम करताय आणि आज जाय ज्यो आमच्यो फॉरेन कंपनीच्यो पॅसेंजर बोटी आहेत आज आमगे गोंयांत आणि जाय ते आमच्या तारवटी भाव तांकां बोटीर वचपाक फॅमिली दाखोवपाक भुरग्यां दाखोवपाक सोदताय. सो कितें सेक्युरिटी लागून इश्यू आसता वो एजंट आसा तो इंटरेस्ट घेयना. सो वी रिक्वेस्ट our chairperson to consider our request, so seafarers will get relief. So our सगळ्या गोवन सिमेंट असोसिएशन ऑफ इंडिया हाच्या नावान आणि सगळ्या माझ्या कमिटीच्या नावान तुमकां सगळ्यांक हाजीर आसलेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. May God bless you all. Thank you, seafarers. Seafarers have to follow different rules and regulations which can endanger or criminalize a seafarer. Most of the time, this is done with the intention to raise revenue or to settle political issues of that country. Goa itself has a rich maritime history. Many ancient ports. These ports used to carry goods and passengers for centuries in a little Goa, आमी म्हणटाय माणकुलें गोंय. But these ports, minor ports, have been neglected, but we request the government, this port can be utilized for future development of our state. सोशल लोक त्यांना हर्सवेन आणि मोबाईल हर्सवेन आणि मोबाईल मारून हाडली 108 नासलोली. हांव मुगे गांवांत मुगे विलेजींत आमी 4 फोन आसले. मुगे घराक एक फोन आसलो. तरी हांव खंयची बरी फॅमिली जाला म्हण मुगे घरां एक फोन आसलो. हांव जाणा आमगे शेजारी जावं कुटरी लोक कितको येताय ते आमगे घरा कडेन फोन दिखो म्हणपाक. आतां 108 आनी हर्सवेनाचें सांगता एक कोण मेल जाल्यार एकलो पिकअप वत्तालो बॉडी आनी तो पिकअप ना जाल्यार आनी कोण नासलो कित्याक तो डेड बॉडी तेगे पिकअपाक नासलो. हांवें कित्याक उडस करता आज 108 येयल ना कोण हर्सवेन येयल ना खंय पावल्या कितें जाला आनी एक ग्रुप तयार जाला तो आनी खंय जाला कितें जाला उलोवपाक एक पद्दत मेळना एक रेस्पेक्ट मेळना मनशाक. खास करून हो रेस्पेक्ट तुमी दवरला तुमगे जेनरेशनान हें सांबाळला ताका लागून तुमकां सॅल्यूट मारता. हांव म्हणना की आमी काम करनाय म्हूण आनी हे कोण उलयताय आमी काम करपाक जायना आमी करतलेय काम. एवरीथींग इज अ चेंज जावपाकूच जाय. बट उडास करया बरें काम करता उडास करपाक आमगे हक्क जाता. जावं भुरग्यांक गेलो जावं जाणटेल्या गेलो. सो आय विश यू ऑल द बेस्ट. खास करून जेन्ना आज उलयता आसतना बाब नरेंद्र साहेब एनआरआय कमिशनाचे पासून उलयलो गव्हर्मेंटागे हेल्प आमकां हाच तेच भाशेन आतां तुमगेली मेजर म्हणल्यार म्हाका स्वता तुमगेली पेन्शनाची स्कीम आय थिंक इट हॅज टू बी नोटिफायड. ते नोटिफाय करपाक ते कोण असेंब्ली पार्टी रिक्वेस्ट करया नोटिफाय करपाक ती परमनंट करपाक. खंय तरी नोटिफिकेशन येयल ना. सो यू विल सी आय विल पुट अ क्वेश्चन हाश करून की ते नोटिफाय जावपाक आनी नोटिफाय जाले जाल्यार म्हाका दिसता बरें जाता म्हणून. आतां जायते इश्यूज आहाय तुमगेले हांव म्हणना ना सगळे इश्यू आहाय. म्हाका दिसता सोसा कोण एकलो इश्यू दाखता म्हणटा मनीस आहा
सो जात तितून आमगे काम करपाक आमी वावुरया. आय विश यू ऑल द बेस्ट. आय विश यू गुड हेल्थ तुमगे फॅमिलीक. खास करून एक 2 जाण 3 जाण भुरगीं चयले येयलो सो उमेद जाता म्हाका, कित्याक भुरग्यांकूय आमची मैदान घालपा जाय. हांव जाणा की म्हाका शेतां मोग कित्याक येयलो, कित्याक आमगे पाय माय आमगे शेतां वताले म्हण. सो तुमी म्हाका सुद्दां भुरग्यां हाडपाक गरज सीफेरर्साक, कित्याक तेंकांय कळपाक कितें व्हड द रिलेशन जावं बरें हें जावपाक बरें सीफेरर्स जावपाक. बिकॉज प्रोफेशन इज प्रोफेशन म्हणल्यार कितें जनरेशन आफ्टर जनरेशन इट हॅज टू बी कॅरीड आउट. एनीवे आय विश यू ऑल द बेस्ट. आय विश यू गुड हेल्थ. बरी सावय जावन येता. जाय जाय म्हाका सुद्दां 1-2 जाण कोण बरो फेर्रात चोयलाय, बरे 2-3 जाण. पण हांवें चिंतलें हांवें मातशें भितर सद्दा आसतना सूट घाले हांवें कित्याक घालूं ना काय म्हण चोवपाक गेले कोणूच घालना फकत 2-3 जाय. खास करून कित्याक उडास करता, कित्याक बोटकार म्हणल्यार तारट म्हणटा सदां बरो नेस्पी आनी बरो हें करपी. सो एनीवे आय विश यू ऑल द बेस्ट. सगळ्यांक तुमकां खास करून बरी सावय देंवन येता. आनी जाय जाण सीफेरर्स आहाय गोड रावले गोड त्रास जाले तेजे पासून माग्या तेंक बरें येवच. आनी सगळ्यांक तुमकां म्हजे नोंदून राखलेली खास करून आमगे बाब फ्रँकी जावं तुमगे एसोसिएशन काम करताय ते. When you work for somebody, look not what you are going to get, but you get, if you continue doing your good work, you get from something above. I wish you all the best. Thank you and God bless you. Seafarers and tache family. पहिले स्वातेर फ्रँकी म्हणटा आमच्या बरोबर सदां आसतालो. GSI इश्यूज घेवपाक जावं कितें करपाक एसेंब्ली भितर आनी एसेंब्ली भायर. पयले स्वातेर खास करून तेजो उगडास करता हांव, कित्याक आमी जेन्ना कोविड जालें जायते त्रास ते एसोसिएशनान दुसरे मनीस आहले तेन्ना डायरेक्टली फ्रँकी नासलो, बट प्रेसिडेंट दुसरो आहलो जायत. पूण जायते तेगेले हात बोट आहा. सो तेका लागून हांव शाबासकी तेका आनी तेका हांव विश हिम ऑल द बेस्ट एज फार एज सीफेरर्स आनी ताचे आख्खी कमिटी. तारोडी म्हणल्यार आमी ल्हान भुरगो आसतना चोयतालो की तारोट म्हणल्यार जायते बरें आसताले. आमचे रावन आमकी चिंतताले तारोट म्हणल्यार भायर सां बरो पयशे जोडून येता म्हण. पूण एज वी गॉट अप, एज आमी वयचोल तेन्ना आमकां कळ्ळें की जावं व्हडलें जालें तेन्ना कळ्ळें की तांकां कितले त्रास जाले. जायते तारोडी आदी बाडे वयताले गोड पत्ते येनासले आनी गोड बरे तेंपान गोड पत्ते येताले बाडे. सो तें जायते त्रास काडले म्हूण आज आमगे भुरग्यांकूय जायते त्रास जायतो तेंकां ताचो बरो फोड मेळ्ळो, कित्याक जी तेणी बुन्याद घायल्ली, जी बुन्याद घायलोली ती बरें काम करून ताचो फोड आमगे भुरग्यांक जायत मेळ्ळो. आनी तेका लागून तांचो उगडास करपाक जाय. खास करून कित्याक तेगे कमिटमेंट तेंगेले काम हें उगडास करपाक गरजेचें. आतां दादले आहाय, आतां बायलोय वयता जावं चेडवांय वयता. आतां पयलीं चडशे मोस्टली म्हाका सुद्दां आय डोंट नो, आय एम करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, जायत जाण लॉट ऑफ मेन वर देर. बट आतां हांवें चोयल्यात की देर आर गर्ल्स ऑल्सो गोइंग इन. दॅट मिन्स देर इज लॉट ऑफ तीन भितर जायते चेंजीस जाले. सो आय विश ऑल दोज पीपल हू आर गोइंग, आय विश देम ऑल द बेस्ट. पयलीं जायत्यो फॅसिलिटी नासली, लायक फॉर एक्झाम्पल NRI कमिशनर नासलो जावं एम्बसी नासलोली. कितें जालें जाल्यार कितें करपाक जायत जाणांगे बाड्यांगेले उडास करया, जायत जाणांगे कोण पडे अंतरले तेंगे बॉडी देखून पावलो ना जायत घरात. पण आज फॅसिलिटी आहा. आज NRI कमिशनर आमकां हेल्प करता, जावं NRI आमकां ऑफिस हेल्प करता. आमी जाणाय कितको लोक येता, बारीक इश्यू जालो काय ना आमचे लोक येता आनी आमी कितको घेताय ते जाणाय आमी इश्यू. कोविडा टायमाचेर हांव खास करून उडास करता. उडास आहा आमी रात्यांतूय बाबा श्रीपाद नायका धाडलो आनी ते दुसतो वच नाल्यार नेक्स्ट डे आमकां क्लियरन्स मेळना गोंयकार आसा डायरेक्ट गोंया येवपाक. ते भायर बॉम्बे येताले, बॉम्बेसान रावताले, कोण गुजराता रावतालो, कोण गोंया येनालो डायरेक्ट. म्हाका उडास जाता एकूच. बट जेन्ना बरें आहा उलयता आसतना थोडें वायटूय एकदां उलोवपाक पडटा. जाय जाणांनी आमची येतरी फकाण केली पयलीं की आमी पयशे खायले म्हण. थंय उलोवपा मरे हांव सदां समजता उलोवपाक कांय न्ही, जिबे आडा आसना जाल्यार मोट्टा आहलें फोटो उलयले जाल्यार. जाय जाणांनी उलयलें प्रॉब्लेम ना, पण उलयलें आमी काम बंद केलें ना. नारायण साहेब आमगे आख्खी टीम आहा, फ्रँकीचेर गोड कोण उलयते. आज हांणी काल आसले आनी फाल्यां आसले.
कित्याक आमके एक चोड व्हडे आहा, आमचे मध्ये एक रगत आहा कोणाकू पावपाचें. आनी ते हांव कित्याक म्हणटा, खास करून नात देखून एकच धाकलीशी गोष्ट सांगता. Shows that around 3% of the greenhouse gases are being produced by the shipping industry. So the shipping industry can do much to reduce the impact of the environment. And I should say here that the present government and the Ministry of the Ports, Shipping and Waterways is also doing very much to reduce that carbon footprint. Recently, the ministry came up with a policy called Harit Sagar, which is called the Green Port Policy. So this policy speaks about various initiatives to be taken by all the ports in the country to reduce the carbon emission. So as far as the Mormugao port is concerned, during the last World Environment Day, recently on 5th June, we have come up with several initiatives, which we call blue-green initiatives. These are green initiatives for the blue economy. Several initiatives we have kicked off on June 5th, including a solar-powered port. We are moving towards a fully solar-powered port in the next 2 years. We are about to sign the final agreement with GEDA to have a 3 megawatt solar power plant in the port area, which will be enough to supply around 90 to 100% of our power requirement. And in the second phase, we will move ahead to have another plant because we will need more power when the international cruise terminal is set up, which will come up by December of this year. So in another 1 or 2 years, we'll be completely a solar-powered port. How can we reduce the pollution then? We can even go one step forward. We are even thinking of giving the shore-to-ship power. When the ships are berthed in the port, they can switch off their engines. They can switch off their engines and plug onto our power grid, which will be a solar-powered thing. So they can switch off their auxiliary engines and reduce the emissions, the sulfur dioxide emissions, NO emissions, etc. So this is the future. So we will be providing that shore-to-ship power also in the next 1 or 2 years. Already we are doing it for the Coast Guard ships and the naval ships, but we will be able to provide it to other ships as well in future, because there is a technical issue, because we in the general grid we are using a 50 hertz frequency and the ships are using a 60 hertz frequency. So there is a frequency conversion also involved. But I'm sure in future we'll be able to do that. For the seafarers, we are also looking at a proposal whether we can set up a seafarers club, which is not available in this port, but many ports have a seafarers facility. So how can we set up a seafarers club in the port or the port premises? We are considering that. With your support and cooperation, I feel. Friends, at the outset, तुमका सगळ्यांक आयच्या दिसाची कुर्बी भेटयता. तारवटी हो एक very important, is the backbone of the trade and economy industry. जशें आता सांगलें की 80% of the world trade is through sea. आणि जेन्ना आमी म्हणटात की 80% आसा, तो 80% करपी जर कोण आसत जाल्यार तो आमचो तारवटी भाव आसा. तो थंय दर्याचेर आसता, तो ती शीप व्हरता, तो ती नेविगेट करता, म्हणून आमचे खरें म्हणजे सगळे बिझनेस एक्टिव्हिटी जी आसा अख्ख्या वर्ल्डाचेर ती चलता. आणि म्हणून आमी जेन्ना हो दीस मनयतात, हो जे दीस मनयता आसतना तारवट्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन गोंयच्या आणि इंडियेच्या इकॉनॉमीक आणि वर्ल्डाच्या इकॉनॉमीक जे येदे व्हडले आसात तेचोय आमी रिस्पेक्ट करतात, तेचोय आमी व्हॅल्यूर करतात. आयज जेन्ना 25 तारखेर आमी जुनाच्या 25 तारखेर एकठांय जमतात, सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार यादी आसतल्यो, पयलींच्यो, आताच्यो, जेन्ना तुमी शिपार वतात तेन्नाच्यो. आयज आमी पळयतात की तुमच्या जशें हांवें म्हटलें की 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड अँड इकॉनॉमी जाका तुमी कॉन्ट्रिब्यूट करता. आयज पळयता आसतना आमी पळयलां की आमची इंडिया सुद्धा खंय तरी आयज 5th लार्जेस्ट इकॉनॉमी जाल्या आणि कांय तेंपा भितर ती आनी 3rd लार्जेस्ट इकॉनॉमी जातली. म्हणजे हे सगळें करपा फाटल्यान सुद्धा तुमचो सगळ्यांचो इन्व्हॉल्वमेंट आणि तुमचे सगळ्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन आसा, म्हणून हे सगळें घडपाक पावता. इट इज नॉट दॅट इझी. कारण जेन्ना आमी
आमी सांगतात की बाबा आमचो इंडियन इकॉनॉमी आयज 5th लार्जेस्ट जाल्या, फाल्यां 3rd लार्जेस्ट जातली. तेन्ना ते करपा फाटल्यान जितल्या लोकांचो हात आसा आनी ज्या लोकांचो सपोर्ट आसा तेजे भितर तारवट्यांचो सगळ्यात व्हडलो सपोर्ट आसा आनी तेका लागून हे जावपाक पावता. म्हाका याद जाता की जेन्ना 2 वर्सां फाटीं 2.5 वर्सां फाटीं कोविड जाल्लो, तो कोविड जेन्ना जाल्लो तेन्ना कशी परिस्थिती आशिल्ली ती. फ्रँक खूब फावटी येतालो, हांव NRI कमिशनर म्हणून आमी काम करताले, वावर करताले. बाब रेजिनाल्ड आशिल्लो तेन्ना तो वावर करता, सगळे जाण सपोर्ट करताले. कारण कितलेशेच जाण अख्ख्या वर्ल्डाचेर कोण कोण खंय खंय आशिल्ले, कोण कोण फोन करतालो, कोण शिपाचेर आशिल्लो, कोण क्रुजाचेर आशिल्लो, कोण हॉटेलान आशिल्लो, कोण आपल्या रुमान रावपाक गेल्लो थंयच आशिल्लो. आनी अख्खे वर्ल्ड स्टँड स्टील जाल्ले, कोणाक भायर सरपाक मेळनाशिल्ले. अशा टायमाचेर आनी हांगासर फॅमिली येवन म्हणटाली की केन्ना तो हाडटले, केन्ना तो परत येतलो काय म्हणून. अशा टायमाचेर जेन्ना गव्हर्नमेंट स्टेप इन जालो, लॉकडाऊनाचो येदो व्हडलो प्रोसिजर जो आसा, त्या प्रोसिजरांतल्यान वाट काडीत 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 सगळ्या लोकांक जेन्ना आमी हाडपाक शकले तेन्ना म्हाका दिसता की जो एक आमकां आनंद मेळ्ळो तेजे हांव केन्ना तो डिस्क्रायब करपाक शकना. कारण ज्या त्रासा भितर आमचो तारवटी भाव त्या कडांनी आशिल्लो आनी ज्या परिस्थितीन आशिल्लो, दॅट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी त्या परिस्थिती भितरल्यान ताका सुटावो करपा खातीर जो यत्न सगळ्यांनी मिळून केलो, ते एफर्ट्स खूब व्हडले आशिल्ले.